हांव मार्लेगांवच्या लोकांक एक माफी मागता की आयज येवंक पावलो ना. म्हाज्या आईक कॅन्सर असल्या कारणान मातशी बरी नाशिल्ली. आयज तुमचे कडेन एक म्हाजो एक भाव जो एक धडधडाडीचो एक आमदार, त्याची उदरगत गोंयच्या राजकारणात जातलीच ह्या 2 वर्सां भितर. पण त्याच बरोबर संकल्पाची एक संकल्पना आशिल्ली आणि ती संकल्पना ह्या तरेची आशिल्ली की देशाचे प्रधानमंत्री की सामान्याचे सामान्य मनशाक प्रजेच्या दारात आरोग्य सेवा जे व्हरपाक जाय ते संकल्प म्हाजे कडेन दर दीस फोन मारून झगडटा की डायलिसीस सेंटर आमकां हांगा सडाचे परिसरात आमकां जाय. ते सगळे सेंटर बी सगळे रद्द करपाचे हांवें ठरयल्या. ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर सेपरेटली हांवें कालूच फायल मूव केले. जे संकल्प ह्याच टर्माक ते उबे करून मार्मुगांवच्या लोकांक तो दिवंक शकतलो. सगळ्या कोणी सांबाळले हे परिसर सांबाळले, मार्मुगांव मतदारसंघ सांबाळपाक संकल्पान जितले कश्ट केला. जायते लोक मंत्री जावन गेले पण ते मंत्री लोकांनी कांयच करूंक पावले ना तुमच्या खातीर. आणि हो भाव जो म्हाजो आसा, हो ही उदरगत हांव तुका आयजूच सांगता. तेजी उदरगत कांय म्हयन्यात ह्या तरेचो उदरगत जातली जे तुमचे प्रत्येक आशा, प्रत्येक भयण, प्रत्येक जाणटो आमचो जो आमच्या मतदारसंघात ज्येष्ठ नागरीक जे आहा त्यांचे बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा सुधारपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. अर्बन डेव्हलपमेंट आसूं काय आरोग्य सेवा आसूं, देशाचे प्रधानमंत्रीची जी इच्छा आहा की प्रजेच्या दारात आरोग्य सेवा व्हरपाक जाय, हे सगळे गोष्टी जे संकल्प जे तेजी हांव मरत म्हणटा, जे संकल्पना आसा हे संकल्पना पूर्ण करपाक हो भाव जो मंत्री आहा तेका तेंको दिवन जाय ती उदरगत करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. हांव तुमकां शब्द दिता आयचे दिसा. हांव पावना म्हाज्या आई खातीर हांवें म्हाजी पुजा घरा कडेन दवरलेली कारण तिका एक 4th स्टेज कॅन्सर असल्या कारणान कॅन्सराचे दुयेंस कितें आहा ते म्हाजे पेक्षा आनी कोणाक खबर नासतली. घरान जेन्ना दुयेंस जाता तेन्ना मनशाचे आख्खे जीवन हालता. आणि ते माझे बहिणी आणि आमचे जे भाव जे आसा मार्मुगांव तालुक्यात तांकां ते जावं न्हय म्हणून त्या तरेची सोयी सुविधा संकल्पाच्या माध्यमांतल्यान ते तुमच्या खातीर करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. डायलिसिसाचे सेंटर आमी जागो आयडेंटिफाय करून जो पर्यंत प्रायमरी हेल्थ सेंटर तयार जायना, तो पर्यंत प्रायमरी हेल्थ सेंटर तयार जायना, तो पर्यंत आमी ते दुसरेकडे आमी ते चालू करपाचो आमचो प्रयत्न संकल्पाक घेवन करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. हे सरकार जे गोंय राज्यात आमी चलयता, जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, ते देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची कल्पना घेऊन यांची विचारधारा घेऊन आम्ही पुढे वचपाचो प्रयत्न करता. हांव संकल्प मुद्दम हांवें फोन केलो सांगपाक तुझ्या लोकांना हांव सांगूंक सोदता की हो जो भाव आहा, हो तुमचो जो भाव आहा, प्रत्येक भयणीचो भाव, प्रत्येक जे आमचे ज्येष्ठ नागरीक त्यांचो एक चलो म्हणून समजून हांव मंत्री म्हणून समजू नका. तुमच्या मध्ये माझो दुसरो भाव जो वावुरता, इतल्या वर्सां मंत्री जावन गेले, बरे मंत्रीपद भोगले पण कांयच तुमच्या खातीर करू शकले ना. आयज होच मनीस हो संकल्प हेची संकल्पना फुडें व्हरपाक हांव वावुरतलो. म्हाज्या आईक जे त्रास जाता आनी म्हाज्या घरान जे त्रास जाता ते गोंयचे जनतेक केन्नाच येवचे ना हे हांव तुमकां खात्रीन सांगू शकता की 2027 पयलीं जे तरेचे परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी गोंय राज्यात आनी मार्मुगांव तालुक्यात जे संकल्पाच्या माध्यमांतल्यान करतले आनी कोण करू शकचो ना. हेच हांव हात जोडून तुमकां विनंती करता की तेका सहकार्य तुम्ही करचे आणि माझ्या माध्यमांतल्यान जे हांव कितें करू शकता तुमच्या खातीर आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीचे आशीर्वाद घेऊन आणि JP नड्डाजी आमचे आरोग्य मंत्री जे आहा त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आम्ही हे संकल्पाक वेगळ्या तरेन हेची उदरगत जावची आणि तेज्या हातात जे ताकद जाय आरोग्य सेवा तुमच्या प्रजेच्या दारार पावपाक हे हांव मनांतल्यान आणि माझी आई जी बरी ना ते आयकता हांव ते भाशण करता ते सगळे गोष्टी करपाचो माझो प्रयत्न आसलो. आणि हांव संकल्प विनंती करता की तू ह्या भावा कडल्यान जाय तशी कामां करून घे, तुझी उदरगत जातली आणि मार्मुगांव तालुका फर्स्ट म्हणून तू म्हणू शकतलो. इतलें सांगून हांव माझे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. तुम्ही सगळ्यांनी आताच ऐकले आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे जे त्यांचे विचार आसा आयज तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता. कित्याक हांगा खूब म्हणजे लोकांनी तुमकां मिसगायड केलो. हो आमदार जो आसा तो फुटींग उलयता. एवरी डे म्हाज्या बाबतीन रॉंग मेसेज धाडली की आमदार फुटींग उलयता. हांगा सड्याचेर केन्नाच हॉस्पिटल जावंक शकना. जेन्ना ऑलरेडी एक हॉस्पिटल आसा जाल्यार सेकंड हॉस्पिटल कशें जातलें. प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आमी 25 बेडेड हेल्थ सेंटर मागला ते केन्नाच जावपा ना. हे खूब म्हणजे प्रोपोगंडा जालो आमदार फुटी मारता म्हणून. आयज तुमकांच खबर आसा आयज रियलिटी जाल्लेली आसा. आयज ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणे तुमकां आतांच सांगलेलें आसा की ताणें ती फायल क्लियर केल्ली आसा. डायरेक्टर हांगा बसलेले आसा. डायरेक्टरान म्हाका स्वता सांगलेलें आसा काल तेजे आमचे सर्वे डिपार्टमेंटाचून डिमार्केशन जाल्लेलें आसा.
आता मॅडम म्हणताली की आम्ही बजेटात त्याचं बजेट सँक्शन करून घेऊया आणि ते GCIDC धाडून ते आम्ही प्रोजेक्ट असा तो आणि 1-3 महिन्या भितर आम्ही ते फाउंडेशन स्टोन घालून आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजित राणे 3 महिन्या भितर येऊन आमच्या सगळ्याचे या हॉस्पिटलाचे फाउंडेशन घालतले आणि आमचं हॉस्पिटल उभं करून दितले. आयज पर्यंत जे शब्द हांवें तुमकां दिलेले आसा हांव केन्नाच शब्दाक परत फाटी घेयना आणि हांव केन्नाच कोणाकडे खोटी उलोवपाक वचना कित्याक जे हांव उलयता ते करून दाखयतलो आणि फुडेंय करून दाखयतलो होच म्हाजो एक नेचर आसा आणि सगळ्यांक खबर आसा होम मिनिस्टराक खबर आसा बाकीच्या आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जावं बाकीचे मिनिस्टर सगळ्यांक जेन्ना संकल्प एका खंयच्या कामाच्या फाटल्यान लागता जाल्यार तो झीज घेवन लागता आणि ते काम कंप्लीट जाल्या शिवाय केन्ना तो फाटी सरना आणि ते सगळ्यांक वचून अशीच कामां करून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून हांव घेवपाक लागलेलो आसा आणि हो साथ आणि हे झगडपाचो ताकद जर म्हाका कोण दिता जाल्यार म्हाजी मुरगांवची जनता जे सदांच तुमी म्हज्या बरोबर रावलेले आसा म्हज्या वांगडा रावलेले आसा म्हणून तुमकां सगळ्यांक परत एकदा हात जोडून तुमकां धन्यवाद म्हणटा. नमस्कार.